भाव भयणीनो बाळूक जेजूच्या भक्ती खानो मिसाच्या सुरवेर सांगलें हांवें कोण ना कोण आमच्या जिवितांत एकलो या एकले या जायतीं आसात जी कोणाक आमी भोगसूंक शकना. एक याजक जावन हांवें कश्टोन आसा शर्मावन दिते आसा पूण म्हज्या मतीन ती कोण ना कोण आसात जे कोणाक हांवें भोगसूंक शकना. तशेंच आमच्या जिवितांत हर एकल्यांच्या जिवितांत एकलो या जायते जण आसात कश्टाल्याव जायते पटी तांचे वरवीं दूख गळयलां आनी जायत्या बेजारायेन आजुनी जिवन आसा. हर एक मेटामेटांनी चिंता करता आसतना आमकां तांचो वगडास येता वय मो येता गे ना बगेवून मनशां बाळूक जेजूच्या पोनशेताक येवची सगळीं वय गे न्हय तुमी कश्टोन आसात. एक घडीभर मौनपणी आमचे दोळे धांपून त्या मनशाचो वगडास हाडया गे जाता गे राग करचे ना न्हू. येस एक घडीभर दोळे आमचे धांपया. जायतो राग आसा क्रोध आसा तांचे वरवीं जिवीतच निसांतान जालां अशें भोगता. ती जल्मोकच येना जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें अशी चिंता पातयलां जावंक पुरो. आमची मूत आमचें काळीज खतखत्ता तांचे विशयान चिंता ना. जेजू म्हणटा तसल्या मनशाक म्हाका दी. जायत पळया म्हाका पळया. आतां एक नियाळ करूंक हांव बरयता आसतना हर एका वर्सा असले जायते बोक्सान्याचे नियाळ आमी दिता तुमी आयकतात वय मो आनी त्याच कश्टांत हांव आनी तुमी तांदून सांपडून आसता. शर्मा हांव बरो आहलो फादर जाता तितलेंच पूण एक गणिता वरवीं आनी थोडी इशारे दिता कांय मणी जिविताक बरें जाता जाल्यार पळया जायत मो. एक घडीत अशें आसा बाबा भयणीनो एक भुरगो जोड्याक 11 वर्सां काजरीजीन येवं उपरांत थंय हांगा जायते कश्ट तांकां भोगूंक म्हणले. सकडांनी तांची हिंसा करची म्हणटा ह्या कोडी काडच्यो भुरगीं नात आनी ह्या कश्टांत थंय हांगा नोवेनाक वचून थंय हांगा रितीरेक वचून देव एक दीस नाल्यार एक दीस फावो करता म्हणल्यार दृढ पातयेन ती मागणी करीत आसतना सादारण 11 वर्सां उपरांत हो एक पूत तांकां जल्मता. मोगाचें जोडें तें आनी हो पूत जावन आसलो तांच्या कुटुंबाचो तीख देवाची कानीक म्हणल्या भशेन तांणी ताका स्विकार केल्लो. जायतो मोग त्या भुरग्याक तांकां मेटामेटांनी तांची जतन तें हें जोडें करतलें. आनी अशें आसतना 2 वर्सां संपलीं. एक सकाळीं हो भुरगो थंयसर डायनींग हॉलान थंयसर आसतना दादल्याक ह्या बापायक ऑफिसाक वचूंक वेळ जाता. थंयसर तो पळयता डायनींग हॉला कडेन थंय काबर्डांत एक वखदाची बोटली वखदाची सेसली ती उक्तें आसली आनी बापाय चिंता हें वखद भुरग्यांचें न्हय भुरग्यांनी पियेल्यार खंडीत जावन तें मारेकार जावंक पावता वीक जाता जीवत होगडावचें पडटा. त्या देखून बायलेक बोमान सांगता आनी थंयसर सिसली आसा ह्या बोटल आसा ती दांप हांवें ता म्हाका वेळ जालो. सदांच्या आमच्या जिवितान हें घडटा आनी आवय जायत म्हणटा तरी तिच्याच कामांत भितर कुजनान बिजी आसता आनी अशें आसता ह्या बोटलेचो विसर तिका पडटा. कितें जाता भुरग्याक ही बोटलो दिसता बोसबीत दिसता कलरफूल लिक्वीड आसा भितर त्या देखून बोटलो घेता आनी पियेता कितलें गोड आसा म्हणून सगळें पियेता आनी अशें पियेल्लेंच भुरग्याक तकली घुंवता. हॉस्पिटलाक व्हरतना हो पूत मेला जीव ना.
आनी जायत्या मोगान पसरलें. 11 वर्सां उपरांत ह्या भुरग्याक जल्म दिल्लो. इतल्या मोगान आसलें. आज क्षुल्लक कारणा वरवीं जीव होगडायचे पडले म्हूण आवय आतां कश्टोवन आसा. एका वाटेन पूत सरला जाल्यार आनी एका वाटेन गोवाचें बें थरथरता ती. गोव येवन कितें म्हणत गाय. कित्याक तांकां कळीत आसा तांणी सोंसुल्ले ते कश्ट, फाटल्या जिवितांत भोगले ते अनुभव, आयकल्लीं ती उतरां लोकांची, हे सगळे मोतीक तिच्या येता एका फाटल्यान एक. आनी ह्याच वेळार गोवाक कळीत जाल्लें. घोव व्हडा दुखेन हॉस्पिटलाक येता. घोवाक पळयता कितें करचें कळना. दोळ्यांनी दुखां आसात. घोव बायलेक पळयता आनी 4 शब्द सांगता. ते जावन आसा, आय लव यू डार्लिंग. हांव तुजो मोग करता. हें आयकल्लेंत कितेंगी बदलावन ह्या स्त्रियेंत बोब मारूंक नाका जाल्लें उलोवंक सगळे अवकाश आसले. कित्याक सूख आसली थंय. पूण पळया बाबा आनी भयणी, ही आवयक शॉक जालें. शी वॉज स्टन्ड. ती चिंतली हांवें ह्या गोवाक म्हज्या कशें फेस करचें, कशें फूड करची. पूण पळया घोव दुसऱ्यांत चिंता. कांय चिंतूंक नातलें तसलें रिएक्शन तो घोव दिता आसतना घोव चिंता करना, भुरगें मेलां. त्या भुरग्याक परत जीव दिवंक आमच्यान जायना. आनी आज ह्या म्हज्या बायलेक ब्लेम करनी कांय बरें जावंकच ना. कित्याक म्हळ्यार हाका कारण हांव आसा. म्हज्या कामा वेळार एक सेकंड स्टडीत हांव घेवन हांवें तें दांपल्लें जाल्यार पूत जीव आसतो. असलो सन्निवेश येतो नातलो. त्या देखून बायल एकलीच कारण न्हय. तेंच कित्याक हांवें तिका ब्लेम करन कितें फायदो. तो म्हणटा नो पॉयंट इन अटॅचिंग ब्लेम. आनी तो चिंता जशें हांवें म्हज्या पुताक होगडायलां तशें त्या स्त्रियेनी म्हज्या बायलेनी त्याच पुताक होगडायलां. तिचेय आटिविटे म्हाका समजतात. आनी त्या वेळार तिका जाय आसलें एकच उतार. तें जावन आसा, आय लव यू डार्लिंग. बाबा आनी भयणी, आमकां चिंतूंक अवकाश. जावं पुरो दादल्यांक जावं पुरो स्त्रियांक कसलीय सूख घडटा आसतना दादले जावन कशें अधिकार आमी चलयता. बायल जावन कशें आनीकल्याचेर ब्लेम घालता. बोक्सांनी म्हणलें एक उतर आसलें जाल्यार कित्याक मोग घाल्लेडे बोक्सांनी येता. त्या देखून आमी जायते पोटी आमच्या अधिकारा वरवीं आमी ब्लेम करता. जावंक पुरो आमच्या संबंदांत, जावंक पुरो आमच्या कामातळार, जावंक पुरो आमच्या लोकां सांगाता. आनी अशें जें कितें मोग आमकां मेळटा, जें कितें ऊब आमकां मोगाची ऊब मेळटा, ती आमी होगडावन घेता. आमच्याच मोगाच्या मनशांक आमी होगडावन घेता. जावंक पुरो एक आवयक, एका बापयचो मोग 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां मोग भोगला आमच्याच कुटुंबांनी दिसान दीस. त्या आवयक, त्या बापयक क्षुल्लक एक घडिता वरवीं आमी घडयेन नपयस करता. कांयच ना, लेखाकच ना म्हणल्या भाशेन आमी सोडलां. आमी इतले क्रूर जाता गी. आवय कितलेय दूख गळोवन दी, बापाय कितलेय दूख गळोवन दी, तोन सयत पळोवंक वचना आमचो अहंकार. तो प्रायड जिविताचे 4 दिसाक म्हूण कळीत आसुनी आमी त्या आमच्या आवयक, बापायक, भावाक, भयणीक तोंड पळोवंक सयत सकना. हाचे वयर नियाळ करूंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. त्या देखून हर एका रितीरे गेल्ले तर हांवें पयलें विचारचें जावन आसा, कितल्या जाणांक राग येता. आनी सकड आमी म्हणटा आमकां राग येता आनी उपरांत हांव म्हणटा नाकशी वट जाल्यार आमी कितें करता. हांवें सांगलां हें, नाकशी वट जाल्यार आमी कितें करता. बोट कातरता. कितें कातरता? नाकशी कातरता. बाबा आनी भयणी, न्हय बोट.
इतलेंच वडास दवरा तुमी आयच्या शर्मावांत. जर नाकशी वड जाला जाल्यार आमी नाकशी कातरताव नाही बोट. जर हांकार चड जाला जाल्यार संबंध कित्याक कातरताव. हांकार कातरूंक जाय. वी नीड टू काटा इगो, नॉट रिलेशनशीप. जर म्हज्या बापाय कडेन, आवय कडेन, बाबा कडेन, भयणी कडेन, सैऱ्यां कडेन, ससाऱ्यां कडेन, वाड्यागारां कडेन जर आज उलयना जाल्यार एक कारण धाकटेशें एक गडीत तें गडीत सारकें करया. त्या गडिता खातीर संबंध कित्याक तुटयतात. देवान दिल्लीं मनशां आमच्या मुखारच आसली नपैस जातात गडयेन. आनी असल्या मनशांक कित्याक आमी होगडावन आसाव बाबा आनी भयणी. त्या देखून नाकशी वड जाताना केवल नाकशी कातरया. हांकार चडताना संबंध तुटोवचो नाका. बगार आमचो हांकार उणें करया आनी एकच मतीन धरया. कित्याक आमी बोगसूंक जाय. कित्याक आमी बोगसूंक जाय. कित्याक म्हाका अशें भोगता की आमी शर्मा दिवनूच आसता आनी तुमी विसरूनच आसतात. फॉरगिव आनी फॉरगेट म्हणल्यार शर्मावांत हांवें सांगिल्लें कित्याक आमी बोगसूंक जाय हाचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हांव सांगतां. देवान आमकां भरपूर रितीन उक्त्या काळजान आमकां बोगशिलां वय मू. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें कोरोडांनी देवें आसलो मनीस आपली सगळी जिणी ताणें काम केली जाल्यार, कुटुंबा सांगात वावुरलो जाल्यार ताचें तें रीण धन्याचें फारीक करूंक जायना तसलें कोरोडांनी आसलें. देव हें पाताक ह्या होराई ताचें रीण बक्षिता. कित्याक तो रडटा, तो मागता आनी देव हें ताचें कोण राय ही ताचें पातकां बक्षिता. गडयेन भायर येता. कोण मेळटा? कोण मेळटा? ताचो सांगाती कामाचो. कितलें देवें आसलें? कितलें? 100 खंय करोड खंय. करोडांनी, 1 करोड न्ही, करोडांनी देवें आसलें. त्या रायान बक्षिल्लें, धनयान बक्षिल्लें. आतां मेळ्ळो कोण? 100 रुपये बाकी आसलो मनीस. हेंच घडटा आमच्या जिवितान बाबा आनी भयणी. इगर्जेक येता हांव, कुमसाराक वेता हांव, व्हडलीं व्हडलीं पातकां आमचीं आसात म्हणचीं तीं जावंक बरो मुजींस. महापातक समेत केवल एक कुमसार जाल्ले वरवीं देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी म्हणटा समाधानेन वच. कित्याक? जशें जाकेयुसाक जेसून म्हणलें, जशें हांव ह्या लोकांचो मोग करतां तशें तुजोय मोग करतां जाकेयुस. जशें पेद्रूक म्हणलें, तुवें म्हाका नेगारलीं, इतलें लागी आसून तुवें म्हाका नेगारलीं, पूण उडास दवर, तुजे खातीरय हांव कुर्सार मेल्लों. आनी हेच प्रमाणे आमी आमची पातकां घेवन वता आसतना देव म्हजें महापातक सयत बक्षिता आनी समाधानेन वच म्हणटा करोडांनी देवें म्हजें बक्षिता. आनी हांव घरा वेतां शेजाऱ्याची, थंयसर दिसता नार्ल पडल्या खातीर झगडें जाल्लें. 100 रुपये, 100 रुपये नांत. जाता गी बोगसूंक आमकां? जाता गी? देखून जायते पटी आमकां आयकूंक मेळटा बाबा आनी भयणी फिरगजच्या विघरांत हांव सयत. फादर दिसा 1 वर 2 वर आराधनाच्या कोपेलान बसून मागणें करता. 1 वर 2 वर आराधनाच्या कोपेलान. हर एका कॅरिस्मॅटीक कार्याक आसा, हर एका कुमसाराक आसा, हर एका नोवेनाक आसा, सगळ्याक भागीदार जाता. भोव बरें भक्तीपण. पूण 2 इंचां जागो सोडूंक एक शेजारी कस्टोन आसा, पिडेस्त आसा, त्या घरा एक रिक्षा वचोंक जायना, वोवन हाडिचें पडटा. आनी त्या 2 इंच जाग्यां पासत आज मुसोर इत्यर्थ करनात. आमकांच कळिता, आमच्याच मतीक येता हांव आनी तूं. हांवें सांगलें तुमकां सुरवेरेस एक याजक जावन, कार्मेलीत याजक जावन हांवूय कस्टोन आसा ह्या बोक्सान्याच्या विशान. तुमी सगळीं कस्टोन आसात. जर ह्या पवित्र पुस्तकाचे उतरांनी आमी बदलना जाल्यार, त्याच नगवण्यांत आमी आसां जाल्यार, लोकांच्या पयशांनूच आमी आमचो अधिकार चलयता जाल्यार मीस भेटोवन कितें फायदो?
करोडांनी बॉक्सान आमी सारताव देवाचे 100 रुपयांचे बॉक्सान दिवंक म्हाका आनी तुका जायना जाल्यार कितें घडलें हांगासर त्या पयल्या मनशाक बाबा आनी भयणी त्या साकराक ह्या बॉक्सानाचो संतोष भोगूंक ना खंय आसले ते बॉक्सानाचो संतोष करोडांनी देवे आसले एका मनशाक बॉक्सान मेळ्ळें ताणें उडा जंय आसले नासा जंय आसले ताका राय म्हणलें ताच्या बायल एक भुरग्याक बंदेंत घाला आनी हाच्या बॉक्साने वरवीं बायल भुरग्यांक सुटका मेळ्ळी आज ताणें पार्टी करी जंय आसली सगळ्यां सांगत आपूण नासा जंय आसले त्या वेळार हो साकोर मेळटा आसतना तुजे 100 न्ही कांय फरक ना ये कित्याक करोडांनी देवान बक्षिलां असली चिंतना थंयसर आसा जंय आसली समथींग इज मिसींग बाबा आनी भयणी दॅट जॉय इज मिसींग कुमसार जावन देव आमची पातकां बक्षिता म्हणून आमी संतोषान उडकी मारी जंय आसली पूण भायर येता आसतना देवान म्हाका बक्षिलें पूण तुका हांव केदींच बक्षिना म्हणटा जाल्यार हांव एकच सांगता ह्या देवाचेर त्या बॉक्सांचेर आमकां पातयेनी ना होय मू इतलेंच शिकया बॉक्सांनी कित्याक आमी दिवंक जाय न्हय आमी बरे जाता न्हय देव बरो जाता बगार बाबा आनी भयणी हांव आज उबी रावून हांगासर ह्या जग जावन शर्मावन दिता जाल्यार नियाळ दिता जाल्यार देवान म्हजीं पातकां जायतीं बक्षिल्यांत जर तुमी हांगासर आसात तुमकां देवान हांगासर बसूंक फावो केला जाल्यार देवान तुमचीं पातकां बक्षिल्यांत आनी त्या देखून हांवें बक्षूंक जाय करोडांनी म्हजीं बक्षिलां जाल्यार 100 आनी हांव दुसऱ्यांची बक्षितां आनी खंडीत जावन कितें BP आसा कितें शुगर आसा सगळीं थोड्या मापान म्हणी उणें जातली 50 mg आसली खंडीत जावन डॉक्टर सांगतलो जायतें बरेंपण जालां जायत्यो संतोशान तूं आसाय टेन्शन सगळें उणें जालां तुजें 10 mg पुरो आनी मुखार ना जाल्यार आनी थोडे वाडटले देवें आसले आनी थोडे वयर येतले 50 आहली 100 जातली हाचे वरवीं आमकां बरेंपण जाता जाल्यार बाबा आनी भयणी एक म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक घरा आसल्या इतलीं वर्सां सांगता बसून आसल्या हांसून खेळून चिमटो काडून सांगता आमी धांवतल्या भावाक जर आमी आज बक्षिलें एका आवयक इतलें मोग दिल्ल्या आवयक जर हांवें बक्षिलें म्हजे खातीर वावुरतल्या कश्ट करतल्या म्हज्या बापायक बक्षिलें जाल्यार पळया तो हांसो तुमच्या तोंडार आनी तांच्या तोंडार खंडीत जावन वेंग मारतली पटलून धरून दुखां गळोवन तुमी एक जातल्यात हर एकलो राखून रावता बक्षूंक जाय पूण कोंडी मुखार वचना कित्याक नाक्षी कातरूंक आमकां नाका बोटूच कातरूंक जाय कश्टूंकच जाय संतोशान जियोंक नाका कित्याक म्हजो आनी तुजो अहंकार आमेन.